अब आधी करून दाखवायचा. वाजे वाजे आले 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 आले. ओके चलो. वो फ्रेम करके रखने का. ओके स्लाइड आधी म्हणते आपल्याला फ्रेम करून दो. अरे ना एक फोटो राहा लाईव्ह फर्स्ट फ्लाईट आला बरोबर. भैयाचे सुद्धा असं होय फर्स्ट फ्लाईट हांगा बाईक इधर दोनों का फर्स्ट फ्लाईट. ओके दादा चला. बाय नीदलं फर्स्ट फ्लाईट तर गेलो जे देवा ते नीदलं. तुमका स्पेशल सर्विस मध्ये प्रायव्हेट बस कोण ना मरे अप्पय बसीन कोण ना तुमका प्रायव्हेट गाडी दिलाय पिकअप ड्रॉप एअरपोर्ट सर्विस. बसले कसले गेम रे चाललाय. चला चला फ्लाईट आहे बसून जाय. बेबीचे फर्स्ट फ्लाईट ना रे वा. अजय तुझे बरं हा तिघाचे शंकराचे भाईचे तिघाचे फर्स्ट फ्लाईट आज. फर्स्ट फ्लाईट ऍक्शन बाबा. अरे मॅचिंग झाला मरे भैया बरोबर. व्हेरी गुड. जॅकेट दे जॅकेट झालं रे. जॅकेट घालो जैकेट स्टाइल में जाने का थोड़ा अच्छे से हीरो बन के जाने का. आम 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 खाए. भैयाचे तुझे फ्लाइट तिकट घे रे भैया. बाबाचे फ्लाइट तिकट घे. तुझे फ्लाइट ना तुझे फ्लाइट तिकट घे बाबा. आणि मम्माचे फ्लाइट तिकट. भैयाचे फ्लाइट तिकट. आपला फ्लाइट तिकट. दादाचे रिमोट. बरे होय. चलो काय ना नका दे भैया देऊया. दे भैया ओ दे. ओय घे ती काय तीन नाही घे. चल तू. येस फायनली ए या मरे अजिंका आम्ही फ्लाईट फर्स्ट फ्लाईट बाईचे आधी खंय बसतलो सकल फाटल्या सीटार आधी फाटल्या सीटार घाल्या पायलट सीट एक्साइटेड ना हय हा चलो तो आज इनका आम्ही फर्स्ट फ्लाईट ओय जॅकेट घातला न्हू इरिटेट जाता तो. वयता आसतना ब्रेकफास्ट करपाक कॅफे गावलो आमकां एक पिस्ता हावस बरें आहा पिस्ता. सो आमी च्या पिली. आधी मी च्या घेतली फ्रांसाची आहा. फ्रांसीस गेला भितर ऑर्डर दिवपाक आनी बायच्या हात्यान बेश्टे ब्लूबेरीचे हे घेतलेले सॅलडो रागवता पळय तशें कशें सॉफ्ट खावपाक बेश्टे. ताका सॅलडस बीन बरोवन हाडलेले बेश्टे आतां आमी खातली न्हू ताका बेश्टे सॉफ्ट म्हणून बरयता. सो हांगासर बर्गर आनी वेज सॅलड चिकन सॅलड कितें ऑर्डर केलो फ्रांसान हाडूंक गेला ते खाता. आनी आमी भायर सरतले डायरेक्ट एअरपोर्टाचेर वता. भायर सरता म्हटल्यार आमकां जालें 11 o'clock. बायक हांगा बसयला ना न्ही. आयकर सगळ्यांक आयकर दिता पण डायरेक्ट पार्सल घेतलें आमी गाडयान बसून खावया. गाडयान बसून खावपाचें. सो टायम जाता खावपाक डायरेक्ट गाडयेन बसून आमी जस्ट पावली एअरपोर्टाचेर फायनली. येस रेडी सो आमचो फर्स्ट एक्सपिरियन्स शंकरादी आणि बायचे सुद्धा आणि माझे सुद्धा माझ्या हांव कितले फावटी येता तितलेच फावटी म्हाका फर्स्ट एक्सपिरियन्स. पावले पाचोपट देंवता आतां थर्ड टायम रावपाकूय पावले सो देंवता आनी वयता. चलो बाय न्हिदला सद्या पावले आमी. सो हें घेतलें ट्रॉली घेतला आनी सगळें सामान घालता पळय हांगासर फटाफट देंवून गेलो आमकां ड्रायव्हर 10 मिनटाच्या वयर रावना मागीर तांकां चार्जीस सांगता. बेगीन आमी काडले शंकराक बेगीन पळय बायक धरला न्ही फ्रांसान सगळें सामाना काडले. जालें रेडी. आधीची स्मायल पळय ओडणे केली स्मायल. आमी गाडयेरूच सॅलड खाल्लो आनी बर्गर घेतला मागीर खाता. भायरूच खावचें पडटलें अलाव ना. सो आमचे 3 ट्रॉली आहा सुटकेस 3 सुटकेस याद धरा 3 सुटकेस एक बॅकपॅक आहा. आनी हांवें जे बॅकपॅक घेतला ते म्हाका घालचें पडटलें कित्याक की बायचें सामान आहा थोडें. एक सॉफ्ट ड्रिंक बीन घातलें तेन्ना कितें करतलें तें अलाव ना कितें
ओके ओके काढून जायचं पाचशे पडटले सगळे सो चलो पोया वयता बाय ऑलरेडी न्हिदला अजून उठो नाही गाडयेन सुस्त न्हिदलेले आहे सादीक दिला लॅपटॉप बॅग फ्रांसाचे करपाक सो चलो भितर वयता पयलीं आमी कितें खाता बर्गर हाडला तो खाता आनी वयता आदी एक गाडी दिता दी 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 आधी खंय वयता डायरेक्टली दुबई गाडी आहे का आनी ताका धाडया सेपरेट इसको भेज देंगे आनी तेजे कपडे बीन आहा मरे बायचे कपडे घालून ये मागीर सो हैदराबाद एअरपोर्ट हांवूय फर्स्ट टायम पावला हैदराबादाचेर आमी हांव फर्स्ट टायम येयला न्हू तुवें फर्स्ट टायम न्हू कनेक्टेड जाऊन गेला आयला सो व्हडलो आहा न्हू सो इंटरनॅशनल एअरपोर्ट व्हडलो सो चलो भितर शूट करूंक आला आहा मरे भितरल्यान ओके ओके सो लेट्स गो एंट्री करुया पयलीं एंट्री करचें ना आमी फर्स्ट हांगाच रावतलीं खावन बीन मागीर एंट्री केलें की भितर मागीर काय लावना न्हू म्हणून बरो आहा मरे वाव लंडनचं चेकिंग करून ते सायड पास करता हां बाईचे पहली बोर्डिंग पास बाई का बोर्डिंग पास मिल गया 18B सीट रहा 18B खंयच्या 18B मेरे साथ दिया है बेबी को माझं आणि बाईचे एकच तुझे सीट ओके चलो वो फ्रेम करके रखने का ओके स्लाइड बोर्डिंग पास गावले तुझे याला ना फ्रेम करून धरता आधी म्हणते आपल्याला फ्रेम करून धर अरे एक फोटो राहा असं धर आणि फोटो असं धर रे हां अरे फोटो जाय ना रे हां ओके ओके लाईव्ह फर्स्ट फ्लाईट हांगा बरोबर हांगा सुद्धा भैयाचे सुद्धा असं होय फर्स्ट फ्लाईट हांगा आणि बायका इधर दोनों का फर्स्ट फ्लाईट ओके दादा चला चलो ए किती झालं मस्ती करताले तुम्ही अरे डेनिम बिंग घालून खंय वचोंक जाय चला तुम्ही हेती काय चला तुम्ही एक्चुअली किती केलं ना येता तेन्ना आ रहे थे तब रास्ते में एक अच्छा आउटलेट मिला था बर्गर पार्सल लेके आए थे टेस्टी असले पिस्ता हाऊस सांगायचं फेमस काय हम लोग हैदराबाद स्पेशल बरं असतं कॅफे त्यांचे झालं खाल्लं तुम्ही सॅलडही बरे असले रेडी चलो रेडी उडो ये बा अरे मस्ती करच्या मरे त्या फेंटा जाय अरे ना बाबा थंडी झालं तुका नाका ले थंडी झाला आली बाबा तू एरोप्लेन आता करतलो अरे फ्लेमिंगो नु रे फ्लेमिंगो बर्ड्साच्या बरोबर तू उठतलो आहेस आ गई रेविड यो चेक इन करो इसका आईडी कार्ड ले लो रे भैया इसका आईडी कार्ड ले लो ए किती चेक केला तुमचे किती झालं सगळे सांग किती झालं सांग आधी एंट्री केल्यानंतर सांग एका पोलिस असं करून पळतालो आधी ते वाजले रे ते हय जॅकेट काढून लावूंक ना मरे तुका किती झालं बायचे जॅकेट काढलंय नु रे बाबा जॅकेट काढ म्हणा लागलाय इल्ली पेस्ट्री हाडलेली खावपाक हां आता गेट नंबर 10 थंय वचून मागीर तांकां भोंवणी पळोवनी आमी थंय मागीर बोर्डिंग टायम जाली की आमी बोर्ड करतलो आतां टायम हा अरावंड हाफ एन आवर आसा आमकां एअरपोर्ट पळोवपाक ए बाबा मज्जा येता यो सो आम्ही आता रावला गेट नंबर 10 आमचे असले बोर्डिंग सगळे झालं आमचे आता बोर्डिंगाचे करपाक आमी रावला आनी भायर रडटा म्हणून शंकराक आनी आदीक सांगला मातशें रावंड मार म्हणून तांकां खंय गेला खबर ना ह्या सायडीक सो तो ताका पळोवन येता मातशें ताका फ्लायटा खबर गेल्या पयलीं सो चल बायचे फिटींग बीन बॉटल आनी हें करून दवरलें फिटींग बीन केलें एका सद्या आतां मागीर पळोवया खंयच वता आतां एका थंय गेला फ्रांसीस गेट 8 आहा पळय थंय भितर गेला थंयच्या सो चल हैदराबाद एअरपोर्ट पळोवया सो आमकां आतां आमची फ्लायट आनी डिले आहा 15 मिनिट्स सो आमी हांगा आतां रावंड मारता वाज येयला भायर रडटा म्हणून हे पळय कोण रे पापा दिसताय का खंय हां पापा हां सो फ्रांसीस म्हणाला आमचो टायम फ्लायटाचो जालो काय आपयता म्हणला कितें जाय आदी स्कॅन करून कितें जाय कशें आसा तुजें एक्सपिरियन्स एअरपोर्ट कशें चिंतलें तें तसं आहा काय डिफरंट कितें आहा चितलेलें असंच आसतलें असंच आसतलो न्हू हां हितून पळयला न्हू टीव्हीन पळयलेलो न्हू सो आदी हांकां एक रावंड मारून हाडटा
सो आमकां फ्लायटाक डिले जाला म्हणून एक रावंड मारून हाडटले तशाने पळोवन येतले हां आनी एक्चुली बाय रडटा म्हणून ताका रावंड मारून हाडटा सो हांगा आसा पळय किड्स प्ले एरिया आहा बायक आमी बेश्टे हाडला बाबा खेळटा मरे तूं किड्स एरिया सर सो हांगा आसा किड्स सेक्शन आहा किड्स एरिया प्ले बाबा बाबा पळय गिंग गिंग करता तीन तीन करता पळय पळय बाबा पळय 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 बाबा पळय आले हांगा ह्या देखा रे उसको टिन टिन करने के लिए अब आधी करून दाखयता दे हाते का दे बा तुका तुका हाती वैसे तशें वायर न्हू रे हां बा कर 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 रे कर 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 टन टन कर बजाने को देना उसको और टन टन कर कर आले हांगा पळय स्विंग आहा बरें घसरगुंडी आले सो बाय एन्जॉय करता हांगा सो आमी हांगा किड्स सेक्शनान येयला वाजत हांगा पण हांगा पळय बरें आहा पण तशें चडशें नासता अशें किड्स एरिया सेक्शन हांगा आहा गे दोळे बंद कर हय दोळे बंद कर दोळे बंद कर दोळे बंद कर बाबा दोन दोळे बंद कर दाखय आले माझे बाबा केली करतले बाबा माझ्या खय रे अशी जाऊ दे आधी हा बाय खेळटा पण आले गयले माझे बाबा गयले तर आले वाजत बाय तू वाजे दे रे आधी कर वाजे आले सो झाले आता आमचे बोर्डिंग आसतले फ्लायटान आता हांगासून बसेन प्लस जालो टायम जालो आमी बेगीन येयली बेगीन कॉल केला आमकां यो म्हणून टायम जालो म्हणून एक 10-15 मिनिट्स लेट आसलो आमी आयले बेगीन फ्लायट आमी हांगासून दिसता बाबा गिंग या बरे चलो आमची खंयची रे इंडिगो न्हू इंडिगो बुक केला इंडिगो बुक करया तुका म्हटलं इंडिगो इंडिगो टिकेट हे केला सकाळल्यान व्हरोंक जाय बसीन व्हरता पळय तशें व्हरोंक जाय तेजे बरोबर एरोप्लेन बरोबर आमकां व्हिडिओ काडपाक मेळपाचें डायरेक्ट हा न्हू हां लागीं आहा म्हणून आनी गोवा लँड जातले थंय आमी व्हिडिओ शूट करूंक मेळचे ना कित्याक फोटो अलावड ना व्हिडिओ ते नेवी एअरपोर्ट हां मोपा आमी वयतली मोपा शूट करूं शकता अशें दिसता आनी खंय तर दाबोली नेवी एअरपोर्ट हां ओके आतां मोपा सपोज मेळटा जाल्यार मातसो बारीकशें शूट फोटो एक तरी घे मोपा म्हजें फर्स्ट टायम हांव दाबोलीन पळयलें एअरपोर्टाचेर मोपा फर्स्ट पळोवया मोपा कशें आहा तें भायरसून तर सगळें बरें दिसता सगळ्यांना फोटो घालता बरें आसता भितर वेलकम करता तितून केन्ना बसतलो पळय खंयचे करून खंयची रे प्रायवेट जे है आधी घेतलो न्हू प्रायवेट मम्माक सांग प्रायवेट जे हाडून दिवं हगी रावले बाबा तितून उठलो तू बाबा तितून उठलो न्हू रे शंकरांनी आधीची एक जण फर्स्ट एक्सपिरियन्स आणि गरमी जाली रे गरमी जाली हेज्या कित्याक नाका तेका आमी वा आतां एक्सायटेड येस एक्सायटेड डायरेक्ट नाल्या वयसून सकून वयता तेन्ना बरें घरसून वचता ते डायरेक्ट वचता ते हांगा डायरेक्टली आमकां डायरेक्टली हांगासनूच फ्लायटीन डायरेक्टली
असो हा बाबा पैसा पैसा बाय नेदलं फर्स्ट फ्लाईट गेलं ते नेदलं ते का सांगला न्हू म्हणजे फिडिंगाक सांगला टेक ऑफ करताना लँडिंग करता आसतना फॉर मातशें कम्फर्टा खातीर छान बसपाक जाय हेजे फर्स्ट फ्लाईट आणि ताता केलं दुदू करून हे बा ते बाबा फर्स्ट फ्लाईट त्याची ताता करता रे फ्लाईट हा आता गेले बोट रे आज ओके विंडो सीटवाला घेतला तर नीटला ना त्यांच्या टेक ऑफ करताना फिडिंग कर सांगा आणि मागीर लँडिंग करता कम्फर्टा खातीर पण टेक करून फर्स्ट फ्लाईट निदान काढताले बाईया उठ रे हे बच्चा उठ रे तेका कितें दाखयता तेका सेम सगळे बस गाडी ओबीन ओडपाचें न्हू आमचं ओडून काडपाचें एक्चुली फाटल्यान बसला ओके विंडो सीट आसत जाल्यार मातशें कितें पळयता हय एक वरान पावतले आमी चला मागीर आमी डायरेक्ट मेळया गोंयान डेली लायफ ब्लॉग परत ट्रॅवल ब्लॉग कवर जावपाचें आसा बाय 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 फुल फ्लाईट नेटले चल 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 थँक्यू सो मच बाय बाय फुल फ्लायटान नेटलेले चलो चल चल बाय बाय गोंय बाय चल पावले चला फुल ताता करून येयला मरे बा ओय 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 फुल ताता करून येयला ताका पळयता पळय कसो आलो ओय कसो आलो मजा आयली पहिला तुवें क्लाउड बीन सगळें हय मरे ओके तुमकां स्पेशल सर्वीस मरे प्रायवेट बस कोण ना मरे पळय बसीन कोण ना तुमकां प्रायवेट गाडी दिला हांवें पिकअप ड्रॉप एअरपोर्ट सर्वीस बसका स्पेशल बसका आसता हांगा सो फायनली आमी लँड जाल्ले आसा गोवा वेलकम टू गोवा सिंगम ओ कोण लेडी सिंगम ए लेडी सिंगम ए बा पहिले कोणाक पळयता हय कोणाक पळयताले बेगीन दिसता अरे यो बेगीन बेगिना सो बॅगेज कलेक्ट करया आनी मातशें दाखोवपाक गावता तुमकां दाखयता नॉर्मल मोपा एअरपोर्ट हांवूय फर्स्ट टायम हे आसता पळय डिपार्चर आसता पळय थंय बरें आसता न्हू आरामाराक फाटल्यान कांय ना काय आसता नॉर्मल लगेच घे आनी भायर वाचा चलो ना दिना खंय ना घे नाका आमच्यो न्हू तो घे नाका आसूं सोड अरे सोड रे घे नाका अरे सोड रे राव रे आदी राव रे छोड अरे एक राऊंड मारूंक दिवंक जाय न्हू मातसो कमी जावपाचो वेट अरे कितें करपाचें जाणा आदी यो सांगता यो इतले बेगीन उखल नाका लगेजाक मरे एक राऊंड मारूं न्ही एक राऊंड मारले की मातशें बारीक जातलो वेट कमी जातलो बाबा या मले नीचे क्या रे HDFC बैंक से क्रेडिट कार्ड है चाहिए मैडम कॉल ले लो तुझे नंबर है आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए ओ भैया एयरपोर्ट पूरा फ्लाइट में सो के आया बाबा भैयान कितें पहिला तू कितें पहिला सांग बाईक बाबा आम्ही बर्ड्स पहिले बर्ड्स आणि क्लाउड
तू किती पहिला रे फक्त दूध आधी म्हणतात ते फक्त दूध राऊंड मारून येतले फक्त बाबा तू फक्त दूध पहिला आणि काय ना फुल जॅम काढलाय ना बोल न्हिदलेलं बरं आलं न्हिदलेलं इरिटेट बीन काय करून अगदी निधन येईल न्हू ना इरिटेट अशें न्हू काना खातीर बीन अशें हें जातलें आसलें न्हू ओके 5:18 जाली आमी 6:30 पावली सारकी घरा हय अर्द वर लागता हाफ एन Half अवर an hour. हय. 5:20 आले न्हू हय चला भायर सरता आमी आनी नदी मिळून रावला ऑलरेडी थंय हय तर गाडी आसा हांवें GPS चेक केला कसो आलो आदी कसो आलो तुजे फर्स्ट फ्लायट बरं आला हय मजा आयली मजा येना विंडो सीट मेळोंक जालें न्हू तो अंकलाक सांगूंक जालें तो न्हिदलोलो वेस्टर्न रे ते सांगूंक जालें अंकल ह्या सायडीक येवन न्हिद न्हू येयलो दोन चला बाबा पळय भैया कोणाची बॅग उखलता पळय सो आयले आमी हांगा म्हणजे भायर अशें ओके मेळटा मरे ओके ओके हे पयले रे मोपा एअरपोर्टाचे वेलकम टू मोपा वेलकम टू मोपा अरे कोणाक फ्लायंग दिता गो बाबा कोणाक फ्लायंग दिता हांगा सो मातशे फोटो तुमकां दाखयता मोपाचे हांगासर फोटो भी निकालो हां म्हणटा भैया आओ फोटो शूट करो गोवा में पहुंच गए तुम हां तुम तो चलो गोवा में पहुंचा जी बॅगेज होते दवरा इसके सामने सो हेज्या वांगडा फोटो काडया यो नाल आहा न्हू रे सो हांगा मातशें आमी फोटो शूट करता मातशें नॉर्मल आनी वयता नदी मेळून रावला आसतलो बाबडो अरे कोण ले ये हांवूय लास्ट टायम येयल्लो रातचे मोपा येयल्लो मरे तेन्ना काय दिसोंक नाला ना आज मातसो बरो दिसता सनसेट बीन बाबा तू मोपा येयला मोपा एयरपोर्ट गोवा में स्वागत है आपका ए भैया नमस्ते नानी येता रे आपण नानी येता हा ओके नानी असं येता ओके ओके अरे हो पळय आदी भैया आणि आसराबाई हो पळय दाखयता यो असो आम्ही टाइमपास करता हांगा नदीमाग पार्किंगान दवरला और टाइमपास करे तो फोटोशूट कर लेते हैं ना इनको और कहाँ मिलता है यहाँ पे आने का हो पळय ओ कोण रे ए असो यो रे हो पळय आदी भैया आणि आसराबाई बुलटान वयता बुलटान बाबा बुलटान वयता रे तुम्ही बुलटान वयता रे बुलटान आले मत्ती झालेले तू मत्ती फ्लायटान मत्ती घालूंक ना मले बाबा वेचता ताता करतालो नदीमाग रावला नदीम करनातलो येतलो एक 5-10 मिनटां लागतलो तुका वो पळय बाबा आमचे गिंग खंय रे हे बाबा गिंग खंय रे आमच्या आले ए मातसो सायडीक राव मरे हिरो मदींच रावला मरे तुम्ही सायडीक राव ओ जा वो येता दादा येता या सो आमी मोपासून येता आसतना आतां वाटेक रावला भूक लागलेली मातशें उदय ब्रेकफास्ट ते बर्गर आनी सॅलड खाल्लें आतां खाता रे हांगा येयला असो पपी गावला पळय बाबा कोण रे तो बुबू रे आले बच्चा ए नाका चावत तो न्ही आले माझे शोने सो आतां आमी हांगा च्या बरोला सकाळचे खाल्लेले पळय कितले जाल्यार भूक लागला आतां हेंचे मसाला डोसा येयले हे थंय मसाला डोसा खाता हांगा मसाला डोसा आमी पुरी ऑर्डर केला पुरी भाजी आनी बायक म्हटलें कितें मातशें शिरा रावया म्हणून ताका जें कांय नासलें न्हू आतां सद्या येता घरा कॉलेज सारकें कळटलें सो आमी पावले बी शंकर सोमतो मातशें आतां न्हांवपाक गेला फ्रांसीस सोमतो लागला आपलें काम करपाक सोमतो लॅपटॉप ओपन करून बसलो आदी टी व्ही पळयता मम्मी बीन आहा जिजू बीन येयला आनी बाय येयले बायक सगळें पयलीं क्लीन केलें बायन येवन पयलीं टॉयलेट केलें बायक घरान मुखार पुसून बिसून कपडे बीन चेंज आनी बाय सारकें हॅप्पी पळय घरान भायर भितर वयता कोण दे आ येवन घरा हॅप्पी न्हू रे बाबा घरा पावले म्हणून हय न्हू हा बाबाचें घर खंय बायचें घर खंय ओके मातशी टायर्ड कशी न्हू म्हणजे ओके आसा टायर्ड जालो रे तूं
ट्रॅव्हलिंग टायर्ड जातो ट्रॅव्हलिंग आयज जालें सो चलो सगळ्यांना फ्रेश अप जाता आनी सोमती फ्लायट जातली मातशें आता बाय गुड नाईट ए गुड नाईट करा रे तुम्ही गुड नाईट गुड नाईट म्हणते बाय बाय कर बाबा बाय बाय ए बाय बिना बाय बाय